हांव उद्देश नायक देसाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचो कार्यकर्तो. आज ह्या डिटीन जे भुरगे जमिल्ले आसा एक जवळ जवळ 50 ते 60 भुरगे हांगा जमल्यात एक खंय तरी ग्रेवियन्स घेवन. कितें की जे फॅब्रिकेशन इंजिनियरींग आसा किंवा ऑटोमोबाईल आसा आनी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी म्हणून फादर आंगल्यान जे इंजिनियरींग आसा डिप्लोमा आसा ते इंजिनियरींग 4 वर्सांचें जाता आनी उरलेली सगळी 3 वर्सांची असतात. आनी ह्या 4 वर्सांच्या इंजिनियरिंगाक 1 वर्स हिंगा वयता ट्रेनिंगाक वयता ऑन फील्ड ट्रेनिंग आसता. म्हणल्यार फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर आनी फोर्थ सेमिस्टर क्लासीक बसप भुरग्यांनी, 5th सेमिस्टर ट्रेनिंग करप, 6th सेमिस्टर क्लासीक बसप, 7th सेमिस्टर क्लासीक बसप आनी 8th सेमिस्टर ट्रेनिंग करप. आनी जी टर्म फी आसता इन्क्लुडींग ट्युशन फी, डेवलपमेंट फी, तशीच आमची जिमखाना फी, लॉकर्स फी, ह्यो सगळ्यो जेन्ना ते ट्रेनिंगाक वयता तेन्ना सुद्दां त्यो तांकां कॉलेजीन येवन भरच्यो पडटा. पण ट्युशन फी घेता, हांव ट्युशन फी बेश्टो मुद्दो सांगता तुमकां. ट्युशन फी घेतात कित्याक क्लासी खातीर ट्युशन फी घेतात जाल्यार थंय ट्रेनिंगाक वयता तेन्ना थंय जे एटेंडन्स आसता ते थंय एटेंडन्स दितले काय क्लासीक येवन येतले, हेजी एक मेन मुद्दो आसता. डेवलपमेंट फी, जिमखाना, जेन्ना कितें म्हणटा की ट्रेनिंगाक वयता तेन्ना ट्रेनिंग सदांच करप आसता आनी घरा हिंगा कॉलेजीन येवप ना जाल्यार तुमचो जिमखाना खंय यूज करतले भुरगे. हे सगळे ग्रेवियन्स घेवन आज गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पणजी तशेंच फादर आंगनेलाचे भुरगे हांगा आयिल्ले आसात शिप बिल्डींग आनी कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी. त्याच बरोबर अशें की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो मुद्दो एक नेटान घेवता आनी आमच्या डायरेक्टर सर जो विवेक कामत आसा, सर विवेक कामत, हाका आमी सांगतात की हे कितें तरी आमकां रायट सोल्युशन. भुरग्याक काय शिकचे ना, सगळे भुरगे थंय इंजिनियरिंगा आमी ट्रेनिंगाक आसतले. सो आमी आज डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनाक एक भेट दिवपाक येयल्या आनी कितें तर आमकां सोल्युशन आयचे आज दियात अशें म्हणून आमी सांगपाक येयल्या. मेन मुद्दो कसो आसा, जर जे भुरगे इंटर्नशिपाक आसात आनी सेम टायम ते थंगा फीसी दितात, इट इज एक्चुअली सारकें जायना की तुमी इंटर्नशिपा आसतना कांयच फॅसिलिटीज ते कॉलेजी यूज करना, ते खंयच हे ट्युशन म्हणजे लेक्चर्साक बसना ट्युशन फीज लायक कांयच फायदो ना. म्हणजे तूं थंगा आसतलो 6 म्हयने आनी तूं हिंगा फीसी भरता. मेन आज आमी हे निवेदन हे एक्चुअली वर्सान वर्स भुरगे बारीक स्तराचेर मांडत आसात. म्हणजे हे भुरगे जे म्हण ऑटोमोबायलचे आसो किंवा शिप बिल्डिंगाचे, सिवील कशेचे, एवरी इयर कॉलेजी कडेन एवरी इयर म्हाका दिसता पोरूं सुद्दां ते थोडे एक प्रमाणान येयलेले की तेमी विशय मांडलो की बाबा सोल्युशन दियात, कारण लॉजिकूच बसना हेका की तुमी थंगा इंटर्नशीप करता आनी हिंगा हे भरता. सो आज एक सगळेच एक कॉलेज जावन सगळेच एक बरोबर एकत्रीत जावन आमी मांडला की निवेदन सराक दिताले आनी सराक आतां सांगतले की तुमी भुरग्यांक सद्या सांगात की बाबा कितें हेंचें हें, बट ती सारकी तुमकां रिजन कितें, एक्सप्लेनेशन कितें आसा डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन ही फीज कित्याक चार्ज करतात. सो तो आमचो कितलो फी म्हणल्यार टोटल भुरग्यांचे कितले जाता आसता? टोटल भुरग्यांचे फी टोटल भुरग्यांचे आमचे कितें जाता, जनरल कॅटेगरी आसता आनी ओबीसी आसता. आतां बॅच 2017 बॅचाचो जो भुरगे आसा तांकां कन्सेशन फी म्हटल्यार ते ओबीसीक तांकां 8,150 भरचे पडटा आनी जनरलाक म्हणटा ते 14,000 आनी जे बॅच 2016चे आहा तांकां 12,000 भरपाचे पडटा. आमकां 2017 14,000 आनी तांकां 12,000 अशें कशें. 4 वर्साचो कोर्स आसता न्हू, 5th सेमिस्टर आसता पळय तो ट्रेनिंग आसता, मागीर 6th सेमिस्टर मागीर परतून आमी हेतून बसपाचें कित्याक क्लास लेक्चराक बसपाचें 6 म्हयने, मागीर परतून 7th सेमिस्टर आमकां ट्रेनिंग आसता, मागीर 8th सेमिस्टर जाता आमचो मिन्स परत क्लासीक बसपाचें. आमी लेक्चर आमचे सेमिस्टर आमी लेक्चराक बसता तेन्ना आमी फीस भरता. म्हणल्यार तुमचे म्हणणे प्रमाणे जे आमी तुमी पयशे भरता जिमखाना हेका जे वेस्ट भुरगे सगळे तांकां कंपल्सरी एटेंडन्स आसता की सगळ्यांनी ऑन फील्ड ट्रेनिंग करचें 6 म्हयने खातीर. आणि सर आमच्या ट्रेनिंगा कंपनीनी वयता आमी कॉलेजी इन्क्वायरी काडली की जी कंपनी आमी ट्रेनिंगा वयता ते कॉलेज पे करता और DTE पे करता काय म्हणून जाल्यार तशें कांय ना, ते आमची कंपनी आसा ती आमचे फेवर करता आमकां ट्रेनिंगाक घेवन. सो कॉलेजीक ते DTE ते कांयच लागना, तो इश्यू तांकां कांयच लागना. आमगेलो ट्रेनिंग सेमास पळय DTE कांयच लागना.